10वी-12वी जाल्ल्यां खातीर गोंयचे प्लांटात रिक्रुटमेंटाची जायरात कर्नाटकान दिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डान इश्यू केला. विजयान खंय इश्यू मुख्यमंत्र्यांकडेन काडला. आमचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय TCP मिनिस्टर has taken very serious note and he has called upon the chief minister to immediately warn the company of this anti-Goan policy that they are trying to adopt. That the chief minister will intervene. And we also hope that better sense prevails on the management of the Cipla company and things are corrected. I would like to send a strong signal, however mighty a company may be, they cannot and will not able to take the commitment of Goa Forward Party to save Goyakar and Goyakarpon for granted. We once again hope that the party will realize its folly and withdraw this, and not only advertise in Goa, but when they advertise in Goa, that Goans will be given the first preference. Well, this is a serious matter. You are going to a neighboring state, advertising for SSC post in Goa. So what is it for? This once again confirms the suspicion in the minds of the Goan youth that this industry is not meant for Goa. I have just as factories and boilers minister, I was just sitting with the chief inspector factory boy. I was saying how we helped industry. See, across the board we are willing to give them FAR increase. No case to case, सगळ्यांकूच FAR वाडयतात to give a boost to industry. But then we want the industry to employ local youth, no? If that is not going to happen, then why do we give all these incentives to the industry? I have spoken to the chief minister on this. I have told him, तो म्हणटा आपण सिप्लाच्या हाजे कडेन उलयता म्हणून. ताजे सिरियस नाल्यार आमची पार्टी ऑल्सो विल, I don't think is going to keep quiet on this. कित्याक डायरेक्ट fallout is there in फातोर्डा constituency. सगळी all flats are being occupied by them. आणि ते जर गोंयच्या लोकांक जॉब मेळना तर कित्या खातीर करप आमी? मंत्री पालयेकाराची ड्रग्सा आड भुमिका योग्यूच. शिवोले खातीर तो जे कितें करता ताका गोवा फॉरवर्डाच्या शिवोले ब्लॉकाचो फूल तेंको. मुख्यमंत्र्यान खंय हो विशय सिरियस घेवचो. तेचो आमकां तेंको आसतलो आनी आमी तेका सांगला खंयच्याय कारणे खातीर कसलेंच भिवो नाका. शिवोले ब्लॉक हो तुमच्या फाटी आसतलो. तुमी हे करतात ते सारके करतात. ह्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर बरे मार्क काडला तेणी आनी कसलेच भिव करता आसतना हांव मागता आमच्या CMA कडेन बा मनोहर पर्रीकारा कडेन तेणी आमच्या MLA मिनिस्टराक हातभार लावचो. तेणी मिनिस्टराक मातसो हेल्प करचो, सपोर्ट करचो. कोएलिशन आमी गव्हर्मेंटान आसा आनी दिसता एक बरें खंय जावचें भुरग्यांचो वांगडी पिड्यार जावचो न्हू म्हणून CMAन ताका जाय तशी हेल्प करचो, सुरक्षा दिवची. CMAन ह्या गांभीर्य घेवचें एक MLA नाल्यार एक मिनिस्टराक अशें करून. हो सेन्सिटीव इश्यू, बरो इश्यू गोंयाच्या फुडेकाराचो, गोंयकारपणाचो इश्यू, गोंयचो इश्यू. भुरगे वायट मार्गीक लागचो. म्हाका दिसता खरेंच दिसता की CMAन हातून खंय गांभीर्य लक्ष घालचें, कितें तरी एक्शन घेवची. लोकांच्या कल्याणा खातीर भूमिका ही, लोकांच्या हिता खातीर भूमिका ही. आणि जर असली भूमिका जर हिता खातीर आसत सगळ्या बऱ्या लोकांनी एकठांय जावपाची गरज आसा आणि तांकां तेंको दिवपाची गरज आसा. आणि आमी तांकां सांगला तुम्ही जी भूमिका घेतात तेतून आनीक फाटी येवपाची गरज ना. तुम्ही फुडें सरा. आमी सगळे शिवोलकार तुमच्या फाटल्यान आसतले आणि बऱ्या भूमिकेक आमी सदैव तुमकां तेंको दितले. आणि जर असल्यो कसल्यो धमक्यो सुद्दां येत आमी सगळे जर एकवटान रावत ह्या धमक्याक सुद्दां आमी भिवचे ना आणि हेच भूमिका घेवन आमी फुडें वचोया. कारण आमकां जाय एक सरळ आणि बरें शासन आमकां जाय. आणि बरें शासन दिवपाची ताकद जी आसा ती ताकद म्हणजे आमच्या खरेंच श्री विनोदजी पालयेकारा भितर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.